पोन्न्यो 500,000च्यो नोटी फक्त 5,000 मेरेन डिपॉझिट करूंक मेळटल्यो म्हूण आरबीआयन अकस्मात फर्मान काडले उपरांत 12 वरां भितर अर्थमंत्र्यान खुलासो केलो। जांचे कडेन अजूनय पोन्नी करन्सी आसा तांणी खंय ती एकाच फावटीक डिपॉझिट करची। इल्ले परत डिपॉझिट केल्यार बँकेचे ऑफिसर स्पश्टीकरण मागतले। पोन्नी करन्सी बंद जाल्ल्यान ती लोकां कडेन अजून स्टॉक उरपाचो खंय प्रस्नूच येना। सगळ्यांनी गोंयकारवादी जावचे, गोंयकारपण सांबाळचें, दिल्लीच्या हाय कमांडाची हुकुमशाही गोंयांत नाका म्हूण गोवा फॉरवर्डान सोपूत घेतलो। गोवा फॉरवर्डान सोमारा मडगांवां मशाल रॅली काडली। जुलूमशाये कडेन झूज दिवन गोंयाक पोर्तुगीजांच्या हुकुमशायेंतल्यान मुक्त केल्ल्या ह्या दिसा आमी गोवा फॉरवर्डाचे वांगडी सोपूत घेतात। हांव एक स्वाभिमानी गोंयकार। गोंय राज्याचे हित सांबाळपाक हांव कसलोय त्याग करतलो। पाची गरज आहा की आमी आयच्यान गोंयकारवादी जाल्ल्या। आमी कोंकणीवादी मराठीवादी बी कांय न्ही, आयच्यान आमी गोंयकारवादी हें चिंतपाची गरज आहा। आनी हाजे खातीर आमी एक सरकार बरो दितले, जो सरकार गोंयकारांचे चिंततलो। गोंयकारांचो चिंततलो म्हणटना हांव हें सांगूंक सोदतां की खूब बिगर गोमंतकी गोंयांत येवन राविल्ले आहा। ताणें हांगा आपलें जिवीत रचलां, गोंयचे खातीर थोडें बरेंय केलां आनी गोंयकार जावपाची गरज आहा। परतेनी गोंयकार आहा तो दिल्लीवालो जावन फायदो ना। भायले आहात आनी गोंयकार जावपाची गरज आहा। जे गोंयकारपणाचे विरोधान जे लोक आसतले हांकां आमी काबार करतले हे इलेक्शनाक आनी गोंयकारांक जाय तो गोंयकारपण राखपी गोंयकारवादी सरकार तुमकां दितले हें आमी तुमकां वचन दितात। सगळ्यांक मागता की असोच तुमी एकवट एक निर्धार धरचो की आमी ही आयच्यान एक क्रांती सुरवात केल्ली आहा आनी हे दिल्लीवाल्यांची दादागिरी आमी आनी आयकुचे नात। हो तुमी सगळ्यांनी सोपूत आज घेतिल्लोच आहा। दिल्ली हाय कमांड म्हणटा तो आनी गोंयांत दिल्ली हाय कमांडाचे चलचे न्ही म्हणून आमी सोपूत घेतला। एक ब्रेक।